सोनसड्याची 7.5 सोंपता सोंपना कोयर साठोवन दवरिल्ल्या सोनसड्या वयल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची एक वणद शेनवारा कोसळ्ळी। ही वणद पडिल्ल्यान सगळो कोयर सकयल पडला। क्षमते परस चढ कोयर कोंबून दवरिल्ल्यानूच प्रकल्पाच्या एके वटेनची वणद कोसळ्ळ्या अशें थळाव्यांचें मत। महानगरपालिकेक सांगून लेगीत कांयच सुदारणा करूंक ना। हे इतले लुकसाण जाल्ल्याची जबाबदारी कोण घेतलो असो प्रश्न शॅडो काउन्सिलचो निमंत्रक सेवियो कुतिनो हाणें विचारला। फाटले कितलेशे म्हयने पासून आमी हे करताले, कंप्लेन करताले की जे सोंसड्यार वेस्ट जो एक्युमुलेट जाता तो हे आसा म्हणून डेंजरस आसा। नियरली 6-7 मिटर्स सुमार हायट वेस्ट एक्युमुलेट जालो आनी ताजेर वयल्यान हिताची मशीन काम करताले आनी ते अलवडान ते कॉलेप्स जाले आज। आनी हे आमी सांगून परतून परतून सांगून पासून कांयच हे घेयनाशिल्ले आनी हे जावपा कारण म्हणल्यार कितें, पयलीं सद्या तें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जाता सेग्रिगेटेड फॉर्मान जावपा आशिल्लें, पूण हे एंटायर वेस्ट आतां तुमी पळयलें जाल्यार दिसून येता मिक्स्ड वेस्ट म्हणून, आनी तो मिक्स्ड वेस्ट आसल्या कारणान तो ट्रिटमेंट जावना। आज हो जो लॉस जाल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक, हाजो जबाबदार कोण हें आमकां कळपाक जाय। जाल्यार दुसरे वटेन हो कोयर हिसबा भायर जावपाचें कारण कितें? कित्या खातीर ह्या कोयराचेर ट्रीटमेंट जावंक ना अशे प्रश्न विचारून मडगांव महानगरपालिकेचो अध्यक्ष लिंडन परेराक पत्रकारांनी उजरावन काडलो। आयज सकाळीं फुडें 8 o'clock इट वॉज दॅट आमगे ते वेट वेस्ट चड एक्सीड जाले थिंगा बिकॉज ऑफ आमगे मशीन नॉट ऑपरेटिंग हियर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आमचो ट्रान्सफॉर्मर बंद जालो। कितले तेंप जालो बंद? जाल्यार अबाउट 20 days आसता। हे तुगे गार्बेज पयले जाल्यार कितले तेंप बंद? ना नाव आतां आमी वी हॅव रिटन अ लेटर टू द गो वेस्ट मॅनेजमेंट मिस्टर लेविन्सन हांगा बरयलें आमी वॉन्टेड टू शिफ्ट इट तेंचे प्रॉपर्टीन घालपाक सोदता। ना भितर जो डंप आसता पयलो न्ही जाल्यार कितें तेंप 2-3 म्हयने जाले बंद आसा दिसता। ट्रीटमेंट ना दिसता ट्रीटमेंट ना दोले ते पोकलेन आहा ते शिफ्टिंग करता थिंगा पुश करीत हे बंद आसलो गार्बेज प्लांट जाल्ले ते चलताले ते चलताले भितर कितें इतलो कचरो जालो? ना तो इन्क्रीज जायत वयता न्हू तो म्हणजे चलना शें जालें ना इट वॉज वर्किंग बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द हे घडणुके आदी या कोयराक फाटल्या 5 वर्षांत 3दा उजो लागला। ते भायर हळशिकावण्या वासाक लागून ह्या वाठारात रावपी लोकांक बरोच त्रास जावपाक लागला अशें थळाव्यांनी सांगले। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।